हांव अशोक चोडणकर कविता सादर करता आयची अस्तुरी. आयची अस्तुरी स्वतंत्र, कालची अस्तुरी बंदिस्त. आयची अस्तुरी बळिश्ट, कालची अस्तुरी दुर्बळ. अस्तुरीचे हे आयचे दीस, अस्तुरीचे ते कालचे दीस. कितलो बदल घडलो पळय अस्तुरीचे घडणेंत दिसान दीस. आयची अस्तुरी स्वबळार जीण सारपाक म्हत्व दिवपी, संघर्षाची मशाल घेवन धांवपी, धायी दिकांनी उत्कर्शाचो उजवाड फांकपी. आयची अस्तुरी दादल्या बरोबर समानतायेन चलपाक पात्र थारपी, नोकरी वेवसाय करून लेगीत घर संवसारांत उमेदीन रंगपी. आयची अस्तुरी धैर्यवंत, दिटायेन परिस्थितीक फुडो करपी, उचीत शिक्षण संपादन करून उच्च पदवी अधिकार पद जोडपी. आयची अस्तुरी राजकारणांतूय भाग घेवपी, देशाचें फुडारपण कुशळटायेन हाताळपी, मिलिटरी नेव्ही एअरफोर्सांत भरती जावन देश रक्षणार्थ प्राण ओंपप भाग्य समजुपी. आयची अस्तुरी स्वाभिमानी कर्तुबवान, परंपरेच्यो बेडयो तोडून उडोवपी, अस्तुरेक कोणेच उणाक लेखचें न्हय हें जगाक सिद्ध करून दाखोवपी. आयची अस्तुरी आनी कालची अस्तुरी मजगतीं चलून आयिल्ले पुरुश प्रधान बांदावळींत अपवादीक प्रसंग हे घडटले. अत्याचार बलात्कार अन्यायाक बळी पडचे न्हय म्हणून अस्तुरेक सशक्त जावचेंच पडटलें. पुणून सुखी समाधानी जिवीत जगपाक, घर संवसारांत शांततायेन नांदपाक मर्यादेचे बांद मोडचे न्हय, लक्ष्मण रेख ओलांडची न्हय हे घट्ट मतींत दवरून सदांकाळ चलचेंच पडटलें. हे घट्ट मतींत दवरून सदांकाळ चलचेंच पडटलें. देव बरें करूं.